एक असं मोहीन भाऊ मातशें राजकारणाचेर या हे आमी डिपार्टमेंटाचेर बजेटाचेर एक वर्साचेर उलयले. एक वर्सा भितर राजकारणूय येता. ह्या एक वर्सां भितर तुमी गरज नासतना काँग्रेसीचे 8 जाण घेतले. आतां गरज नासतना कित्याक म्हणटा कारण न्युमेरिकली द गव्हर्मेंट हॅड एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ टू परफॉर्म. आज तुमकां दिसता एज अ सिनियर मिनिस्टर इन द गव्हर्मेंट की रिशफल जावचें कॅबिनेट गरज आसा, पॉलिटिकली गरज आसा, कारण लोकसभेची इलेक्शन फक्त एक वर्स पयस आहा आता. गरज आसा? तुम्ही म्हाका हो प्रश्न असो विचारता की हांव मुख्यमंत्री जाल्लो ना 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 हांव जस्ट एक सिनियर मिनिस्टर घेवपाक जाय मुख्यमंत्री पळयल्यात म्हणून विचारता. तेच ते सारखे आसा, तितून स्वत आसा. हांवें हो 16 चीफ मिनिस्टर जावं जे खाल्यार हांव काम करता. हांवें खूब सिच्युएशन पळयलां. पूण हांव एक सांगपाक सोदतां, आमी कम्फर्टेबल आशिल्ले ते नासले तेन्नाय बीन ते येवनूय आमी कम्फर्टेबल आसा. आनी एक म्हाका आतां सांग, आतां तुमी सांगल्या सपोज एक बसीचीच गजाल घेया. बस इलेक्ट्रिकल बस वयता तितलो कम्फर्ट आसा आनी बरे भाशेन तुजो प्रवास करून तुका काम करपाक मेळटा. हेच भाशेन तांकांय 8 जाणां दिसले. हे बसीचेर आमी गेल्यार BJP बसीचेर आमी गेल्यार बरे कम्फर्टान आमकां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीनूय काम करपाक मेळ्ळें, लोकांची कामांय करपाक मेळ्ळें, ओवरऑल डेव्हलपमेंट करता. तितून कितें रॉंग आसा? ते येयल्ले आसा. आतां हुंयच्या सिटार गाडी चलोवपाक दी, आपल्या हुंयच्या सिटार बसतले, हुंयच्या सिटार बसतले आनी तो फुडें आमचो आतां ड्रायव्हर आसा तो म्हणजे वेवस्थीतपणे पळयता. हांव ड्रायव्हर म्हणना म्हणजे ही इज द कॅप्टन ऑफ आवर शीप ऑर दॅट पर्टिक्युलर व्हेकल. आमचे वेवस्थीतपणेन इन अ व्हेरी नायस मॅनर जो स्टेट आमची चलयता आमचे मान्य डॉक्टर प्रमोद सावंत. आतां एकदां भितर सरले काय ते कोणाच्या सिटार ते येवन बसतले सांगपाक जायना न्हू. हें सीट आपल्या फावो अशें जातलेंच. मातशें जावपाक जाय, पॉलिटिकली जावपाकूय जाय. तेन्ना कामूय दुसरें बरें करपाक लागतलें. सो यू हॅव टू सी एंड डिरायव वॉट इज गूड आउट ऑफ दॅट. नेगेटीव सायड चोवपाची न्हू, पॉझिटीव सायड चोवपाची. तितून पॉझिटीव कितें आसा तें. पूण जेन्ना आमी बरें काम करता, BJP सरकार बरो डेव्हलपमेंट हे स्टेटीन हाडला, सगळे लोकांक स्किम्यो दिल्या, तेन्ना तांकांय दिसतलेच बाबा आमी येवपाक जाय. तांकां दिसूं आय एम व्हेरी क्लियर की म्हाका दिसना की तुमी अनकम्फर्टेबल आशिल्ले. वन थिंग इज क्लियर की ते अनकम्फर्टेबल आशिल्ले. आज ते आयल्यात, ते म्हाका दिसता ह्या इलेक्ट्रीक बसीक चडून कम्फर्टेबल जाल्यात. AC-BC बरो लागता तांकां, ताजे बद्दल दुबाव ना. आतां तुमी तांकां कोणा एकट्याक कंडक्टर करतले, एकट्याक तुगेले बस चलोवपाक दितले काय तुमी म्हणटात की तुमी पॅसेंजर म्हणून सुशेगाद बसात, AC-BC घेयात, सुशेगाद वचात? एक नॅशनल पार्टी जाल्ल्या कारणान म्हाका दिसता हिंगा कोण कंडक्टर आसा, कोण ड्रायव्हर आसा आनी कोण हुंयचे फुडल्या सिटार बसला, फाटल्या सिटार सगळे तेंचेच हातीन आसना न्हू. ते फकत आपली सूचना दिवपाक शकता आनी हुंय बसल्यार बरें बॅलन्सिंग जातलें. ते अल्टिमेटली ते वयर डिसायड जातले, हायकमांडा कडेन डिसायड जातले. जे सेंट्रल पार्लिमेंटरी बोर्ड म्हण नाका, आमचे मान्य प्रधानमंत्री म्हण नाका, अमित शाहजी म्हण नाका, बाकीचे लिडर म्हण नाका, तेंच्या हातीन आसतले ते. सो ते कोणें टेन्शन घेवपाची गरजूच ना, ते तेंचेर सोडया न्ही. पण पॉलिटिकली अशी बदल जावप गरजेचो काय ना हाजेर तुमी म्हाका कांयच सांगनात. तुमी सारको परत तो फायनान्सा भशेन बॉल सेंटराक मारतात. ना, एक सेंट्रल पार्टी जाल्ले कारणान हांव बॉल थिंगा मानना. दॅट इज द रियालिटी. हे हकीकत है म्हणटा ते भाशेन. दॅट यू हॅव लेट अस एक्सेप्ट द रियालिटी. लेट अस एक्सेप्ट द रियालिटी. पण एक आसा अनेक जातूं भितर एक लोकसभा सीट जाचेर म्हाका दिसता केंद्राचें लक्ष भरपूर आसा, जाका लागून ही मिटींगय त्या दृश्टींतल्यान जाता अमित शाहजींची. ते म्हळ्यार दक्षिण गोंयचें. आणि एक दक्षिण गोंयच्या एका सिटाचेर प्रचंड फोकस आसा. द सीट्स दॅट BJP हॅज आयडेंटिफायड अक्रॉस द नेशन्स which they did not win last time but they want to win this time. South Goa is one such seat. ह्या खेपेक तुमकां प्रॉस्पेक्ट्स कशे दिसतात साऊथ गोंया भितर आनी कित्या खातीर? हे खेपे हांव सांगपाक सोदतां, प्रचंड लक्ष जो तुमी म्हणला, जे सीट BJP लास्ट टायम जिखूना आख्खे भारत देशान ते सिटांचेर तेंचें लक्ष आसा. जे 303 ते लास्ट टायम पावले जाल्यार हे पाटी 350 पार, म्हणजे दे हॅव टू क्रॉस 350. हे पक्षाचे विचार आसा आनी आमी ते करून दाखयतले सगळे मेळून. आतां आमच्या गोंयान आमी दक्षिण गोंयान जिखूना, एक ल्हान मार्जिनान जिखूना. हे खेपे 100% आमी जिखता. पूण हे खेपे कितें, वी डोंट बिलीव इन टेकिंग चान्सीस म्हणून एक्स्ट्रा काम करता. सरकार आमचो सेंट्रल गव्हर्मेंट आसतना सुद्दां आमच्या हातीन, आमी स्वताचे सरकारान सुद्दां आसतना
एज इफ फाल्यां इलेक्शन जाल्ल्या भाशेन केन्ना गेले 6 म्हयने गेले 1 वर्स आमी काम करीत आसले. एक सायडी लोकां कडेन संबंद बरो जाता, लोकां कडेन आमकां बरे भाशेन तेंकपाक चान्स मेळटा. you don't feel South Goa seat is a problem. म्हाका दिसना कांय प्रॉब्लेम आहा म्हणून. आमी व्यवस्थीतपणे जे काम आमचे चालू आसा वी वील विन इट व्हेरी कम्फर्टेबली. लास्ट टायम जालें तशें जावपाक शक्यच ना, हांव तरी सांगपाक शकता. शक्यच ना म्हणटा तुमी? शक्यच ना. यू आर सेइंग व्हेरी कम्फर्टेबल थिंग इन साऊथ. येस, आनी शक्यच ना म्हूण कशें हांव सांगता. आतां तुमी सांगलां तशें मातशें रिवायंड करता. 8 जाण येयले म्हणटच ते 8य कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकूय आमचे बरोबर येयले न्हू. इतलो कॉन्फिडन्स आहा तुमकां तांचेर? व्हडले कॉन्फिडन्स म्हाका लोकांचेर आसा जे तेंचे बरोबर आमकडे संपर्कान येयल्ले आसा आनी येयत आसा. ही संख्या कमी जावपाक. यू आर सेइंग दॅट्स अ सायजेबल एडिशन. दॅट इज अ सायजेबल एडिशन. हे जे -8,000 के ल्हान मायनस जाल्ले ते इमिडिएटली तो गॅप ऑलरेडी फिल अप जालो. हांव ह्या तुमच्या कॉन्फिडन्साचेर थांबता. आय एम कम्प्लिटली आउट ऑफ टायम. बट गोविंद बाब, येस, 1 वर्स जातकीर फाटल्यान पळोवन एक एनालिसीस करप गरजेची असता आणि ती तुम्ही केली, खूप फ्रँकली केली. कांय गजाली मान्य केल्यो, कांय गजाली मुखार कशी वचपाची हाचेर दिशा दाखयली. गोवा इज अप फॉर अ बिग लीप. It is going to be known as one of the best states in the country in terms of development, in terms of inclusive growth, in terms of harmony, in terms of good law and order situation, in terms of infrastructurally as one of the best state. म्हाका दिसता 2 वर्स कंप्लीट जातकीर परत अशीच मुलाखत करूया आणि त्यांनाय बी आम्ही हो नियाळ घेऊया. पण आज तुम्ही आयले, इतले मनमेकळेपणान उलयले. प्लेजर टॉकिंग. थँक यू सो मच.